भुवनेश्वर पोलिसांनी सोमारा धाड घालून गांजो तस्करी प्रकरणात तिगांक अटक करून तांचेकडल्यान 20 लाखांचो गांजो जप्त केला। या प्रकरणात पोलिसांनी तिगांक अटक करून गांजो तस्करी प्रकरणात वापरिल्ली गाडी बी जप्त केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। पणजे नव्या मांडवी पुला सकयल एका 40 ते 45 वर्षाच्या अनवळख्या मनशाची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली। सध्या नव्या मांडवी पुलाच्या दुरुस्तीचे काम करपी कामगारांक ही कूड दिसून आयली। ते उपरांत तांणी पुलिसांक हे विशीं कळीत केले। पुलिशेन ही कूड फुडले तपासणे खातीर जीएमसीत धाडून दिल्या। पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। फुडले 2 दीस राज्यांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। फुडले 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस तशेंच वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो अशी शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। हजारांनी भक्तांच्या हाजेरेक मयाची फामाद माल्याची जात्रा परंपरेप्रमाण उमेदीन जाली। जात्रेचे खाशेले वैशिष्ट्य आशिल्ले माले अंदू पेटले। पेट्टे माले तकलेर घेवन नाचपाचो देवीचो पण लेगीत पुराय जालो। अवसारी मोडान तकलेर पेट्टे माले घेवपाची अनुभूती पळोवपाक मेळिल्ल्यान भाविक अंदूय खूश दिसताले। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह। गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात। संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर
पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लाईव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. अंदू 10वेचो निकाल 95.35% लागिल्ल्याचे गोंय शालांत मंडळान जाहीर केले. चलयांनी ह्या फावट बाजी मारली. चलयांचो 95.71% जाल्यार चल्यांचो निकाल 94.98% लागिल्ल्याचे कळटा. एटीकेटी लागिल्ल्या भुरग्यांनी संख्या 631 जाल्यार 214 विद्यार्थ्यांनी खेळा गुण मेळोवन परीक्षा पास केली. कर्नाटक सरकारान कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या केल्ल्या कामाचे एरियल सर्वेक्षण करपाची मागणी म्हादय बचाव अभियानान केल्या. गोंयचे बरे अधिकारी आसतना लेगीत मुख्य अभियंत्यो बदामीक परतून परतून मुजत वाड कित्याक दितात असोय प्रस्न म्हादय बचाव अभियानान केला. मुखावेली विधानसभा वेंचणूक स्वतंत्रपणान लडोवपाक काँग्रेस सक्षम आशिल्ल्याचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे सांगता. तशेंच मडगांवां काँग्रेस समितीची नेमणूक बेगीनूच करतले अशेंय तांचें म्हणणें. दिगंबर कामतीच्या भाजपा प्रवेशा उपरांत काँग्रेसीक मडगांवां काँग्रेस गट समितीची नेमणूक करपाक पुरायेन अपेस आयला.
सोमाराक गुन्यांव फाट्यान धाड घालून बेकायदेशीर रितीन गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्या दोगा रशियन नागरिकांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या दोगांय कडेन कसलेच कायदेशीर परवाने नाशिल्ल्याचें दिसून आयलें. हाचो फुडलो तपास सुरू आसा. केंद्र सरकारान पेट्रोल आनी डिझेला वयल्या उत्पादन शुल्कात 2 रुपयांनी वाड केली. पेट्रोला वयले उत्पादन शुल्क आतां 13 रुपया जाल्यार डिझेला वयले प्रति लिटर 10 रुपया. उत्पादन शुल्कार वाड जाल्ल्यान सर्वसामान्यांकूय फटको बसतलो. केंद्र सरकारान पेट्रोल आनी डिझेलाचेर दर लिटराक 2 रुपया अबकारी कर वाडयला. मात हाका लागून पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर वाडचे नात अशेंय सांगलां. सध्या सरकार पेट्रोलाचेर दर लिटराक 19.90 रुपया आनी डिझेलाचेर 15.80 रुपया अबकारी कर वसुली करता. ही दर वाड जाले उपरांत पेट्रोल प्रति लिटर 21.90 रुपया आनी डिझेल 17.80 रुपया दर लिटर घेवपाक लागतले. मडगांव पुलिसांनी दुचाकी चोरी प्रकरणात दोगांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोगा तरणाट्यांनी नावेलीच्यान ही दुचाकी चोरली. पुलिसांनी सध्या तांकां अटक केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 130 कोटी रुपया मोडून बांदकाम चालू आशिल्ल्या अस्नोडा बायपास प्रकल्पाची पळोवणी केली. ह्या वेळार पावसाचें उदक शेतांनी तशेंच घरांनी घुसचें न्हय हाची खबरदारी घेवपाची सुचोवणी भौशीक बांदकाम खात्याक दिली. तशेंच लयराई देवीच्या जात्रे वेळार योग्य ती पार्किंग सुविधा उपलब्ध करपाचेर भर दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. हालीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. इस्टेट खात्याच्या एका खोपीक उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. ही घडणूक श्रीनगराक घडल्या. उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धाव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान जिवीतहानी मात टळ्ळी.
आयतारा उसरा राती 12:30 वरांचेर सावड्ड्या गांधीनगर बस स्टॉपा लागसार एक कंटेनर ट्रक उमथलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ट्रक ड्रायव्हराचो ट्रकावेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ट्रक ड्रायव्हर सोऱ्याच्या बरेच नशेंत आशिल्लो अशेंय कळटा. ह्या अपघातान ट्रक चालकाक तकलेक दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर भरती केला. फुडलो तपास सुरू आसा. टीव्ही लेजंड जय नॉर्थ हे पिरायेच्या 73व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. फाटली कांय वर्सां तांकां कॅन्सराचे दुयेंस आशिल्ले अशें कळटा. टीव्ही शोनी तांचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. डेनिस द मिनेस ह्या टीव्ही शोन तांणी काम केल्लें. तांचे बरे कामगिरी खातीर सदांच तांकां याद दवरतले अशें म्हणीत सिमे रसिकांनी तांकां आर्गां ओंपल्या. दिवचल तालुक्यातल्या कांय वाठारांनी नळा वरवीं खदळ उदका पुरवण जाता असो दावो आदले नगराध्यक्ष राजेश सावळ आनी हेरांनी केला. पावसाळ्या पयलीं उदकाच्यो टांकयो नितळ करात अशी मागणी करपी निवेदनूय भौशीक बांदकाम खात्याच्या दिवचल विभागाक दिला. शुद्ध उदक मेळप हो दर एकल्याचो हक्क आसा. मात उदक साठोवपी टांकयो नितळ करपा कडेन संबंदीत खात्याची आड नदर जाता. देखून चडशा वाठारांत घरगुती नळा वरवीं खदळ उदकाची पुरवण जाता असो राजेश सावळ हांणी दावो केला. पॅरा एथलीटां खातीर खासा एका दिसाच्या बॅडमिंटन सर्तीचे आयोजन नावेलीच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमांत जालें. ह्या सर्तीत वट्ट 49 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. तातूंतले 16 पॅरा खेळगडे आशिल्ले. पणजे वाठारांत कोयराचे डस्टबीन आसतना कांय लोक कोयर भायर उडयतना दिश्टी पडटात. शारांत उक्ताडार कोयर उडोवप्यांचेर पालिकेन दंड दिवचो अशी मागणी पणजेच्या कांय थळाव्यांनी केल्या. राजधानी पणजे स्मार्ट करपा खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात. तेच प्रमाण राजधानी नितळ दवरपा खातीर दर वाठारांत कोयराचे डस्टबीन दवरला. मात त्या कोयराच्या डस्टबिनाचो लोक खऱ्यांनीच वापर करतात काय असो प्रस्न पडटा. अशे तरेन उक्ताडार कोयर उडोवप्यांक महापालिकेन दंड घालचो अशी मागणी पणजेच्या कांय नागरिकांनी केल्या.
सावंतवाडा कुडचडच्या वाठारांतलो रॉकी डिकोस्टा फाटल्या 16 वर्सां सावन जनावरांक जीवदान दिवपाचें काम करता. ह्या कामा खातीर तांणी खंयच प्रशिक्षण घेवंक ना. आतां मेरेन खुबशा जनावरांक तांणी जीवदान दिलें. जीवनदान हें श्रेष्ठ दान. रॉकी डिकोस्टा फाटल्या 16 वर्सां सावन रान खात्यांत रान अधिकारी ह्या पदाचेर काम करता. जेन्ना सावन ते हे सेवेत रुजू जाले तेन्ना सावन तांच्यांनी कितल्याशाच प्राण्यांक जीवदान दिलें. हे काम फकत जनावरांक जीवदान दिवपा मेरेन सीमित ना, तर ह्या जनावरां कडल्यान लोकांचो जीव लेगीत वाटयला अशें रॉकी डिकोस्टा हांणी सांगलें. अमेरिकेत सध्या मिसल्स व्हायरसान मान वयर काडल्या. अमेरिकेत आतां मेरेन ह्या व्हायरसान दोगांक मरण आयिल्लेशें कळटा. जोर येवप, आंग दुखप, आंगार घामोळे येवप ही ह्या व्हायरसाची मुख्य लक्षणां जावन आसा. ह्या व्हायरसान ज्या भुरग्याक आतां मरण आयलां ताका खंय कसलीच लक्षणां जाणूंक नाशिल्लीं, पूण हॉस्पिटलांत भरती करताच ताका मरण आयलें अशें कळटा. कोणाकूय जर अश्यो लक्षणां दिसून येत जाल्यार बेगोबेग दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात.